आमचे इंटेन्शन आमचे बाकीचे गोष्टी सांगपाचे तर ऑलरेडी तुमचे मार्फत खूप जाणांनी सांगल्या प्रसा मार्फत हांव ते एड करतलो की कुडचड्यार जावपाक आमकां वॉटरवेज रेल्वे स्टेशन बस स्टँड आमचो हॉस्पिटलूय बरें व्हडलें आसा ते डिस्ट्रिक्ट कन्वर्ट करूंक शकता आनी आमचे कडेन एवेलेबल जागो आसा इमिजिएटली डिस्ट्रिक्ट चालू करपाक टेम्पररी आनी परमनंटूय करपाक डिस्ट्रिक्ट तोय जागो देवस्थानान आपणाचे एक्वायजेशन दिता सो इट हॅज टू हॅपन कुडचड्यार अशें म्हजे भावना आसा लास्टाक ऑनरेबल CM एडमिनिस्ट्रेशन कितें सांगता तें डिसिजन तेणी घेवपाक जाय पूण आमच्या भावने भितर आमचे लोकांची भावना म्हजी भावना आमकां तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वॉर्टर्स केपें डेप्युटी कलेक्टर ऑफीस आसा ऑलरेडी ते कंटिन्यू करपाचें हेडक्वॉर्टर्स जे आसा हे भागान जावपाक जाय तेच्या धारबंदरा सांगेवयले लोक कुडचड्या व्हरून केपें वचूंक शकना ते बी काणकोणच्या लोकांक मातसो त्रास जाता पूण काणकोणच्या लोकांक CMन ऑलरेडी असो प्रपोजल घातला फॉर अ न्यू रोड बायपास करता सो बायपास जेन्ना करता दिसता मडगांव पावपाक खूब टायम लागतलो हांगा इल्लोसो कुडको तो बायपास करता होय देखून हांवें लक्ष घालूं ना पूण थंय जर लक्ष घालपाक आमी घालूंक शकता निलेश बाब जे जस्टीस फॉर्तीन रेबेलो 10 चार्टर्ड डिमांड दिल्यात तेणें ताजी मागणी आसा 39A आनी 17(2) हें कॅन्सील जावपाक जाय म्हणून जे गोंयचें डिस्ट्रक्शन जाता तें तुजें मत कितें पळय पयलीं सुवातेर 39A हो आनी कितें सरकाराचें डिसिजन तो म्हजें डिसिजन न्ही ना तुजें मत विचारता म्हजें मत दिवपाक पयलीं हांव सरकारान आहा न्ही हय म्हज्या मतान सेपरेट कशें आसतलें सरकारान पयलीं आपणाचो भाव जो जस्टीस फर्दिनांद व्हरून CMक दिला सरकारान म्हणजे CMन पयलीं आपणाचो रोल सांगू फुडें जेन्ना रोल तो सांगता तो वयर सकयल जाता वो कितें जाता तेजेर मागीर हांव म्हज्या प्रतिक्रिया व्यक्त करतलो पूण पयलींच हांवें प्रतिक्रिया व्यक्त करप सारकें न्ही कित्याक जस्टीस फर्दिन स्वता व्हरोन हें दिला तुमीच कॅरी केला फोटो आनी तो CMक एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवपाक जाय आमी स्टेटमेंट करतली पयलीं की CMन आनी गव्हर्मेंटान कितें डिसायड केला ते मागीर तेजे फाटल्यान आमी उलोवंक शकता पूण गोंयचें डिस्ट्रक्शन जाता ह्या 39 म्हजो प्रश्न आयकप ना 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 तो प्रश्न आयकप दुसरो कितें प्रश्न विचार हय तुवें कितें सांगलां की जस्टीस फर्दिनांदान 10 की जस्टीस फर्दिनांदान नांव घेतलें तेणें तें दिला पळय ते CMक दिल्या काल लेजिस्लेटिव्ह जे तोय आसा थंय उलयला सो CMन आपूण ताका सांगता म्हणला सो CMन सांगतरी तेजेर जर तुजो प्रश्न मागीर म्हळ्यार बोले हांव तुका सगळे प्रश्नाचें उत्तर तुजें स्वताचें मत कितें काय म्हणटा CMाचें सरकारा वांगडा आसा न्ही हांव सरकारा भायर ना सरकार आमचोच सो सरकाराचे भितर जाका सरकारान एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या जस्टीस फर्दिनांद म्हाका येयल्लो आनी पयलीं विचारलें हांव सांगपाचो पूण आतां जेन्ना आमी सरकारान आसा सरकारान डिसिजन घेवपी ते बरें आसतलें ना आसतलें मागीर तूं प्रश्न विचार हांव तेजी कमेंट करूं शकता सबंद गोंयच्या लोकांची मागणी आसा तुजें मत कितें तूं समजना तूं जस्टीस फर्दिनांदान सांग तूं पयलीं गोंयचें जर विचारलें जाल्यार तुका सांगपाचो की गोंयान जेन्ना हो विशय जाता हो विशय खंय जाता ते आमदार आपणाचे पळयता म्हाज्या मतदारसंघांत असो विशय जायना सो आय एम व्हेरी हॅप्पी अबाउट इट बाकीचे जशे आहा ते सरकार आनी आमदार पळोवन घेतले आतां गोंयचे जेन्ना आमी म्हणटा एज लिडर ऑफ गोवा जाल्यार तेजेर हांवें स्टडी करूं ना खंय कितें जाता आतां लोकांचे बातम्या येता की प्रोविजन दिला गव्हर्मेंटान नॉन प्रोविजन दिल्या फायनल दिवं ना सो हाजेर हांवें उलोवप हें सारकें न्ही म्हजें सो इफ इट इज कॉन्क्रीट एविडन्स जाल्यार हांव म्हजे कडेन आज पासून हांवें घेवना सो म्हज्या मतदारसंघात कांयच ना सद्याक आमी लोकां कडेन मागता आनी 39 हें करूंक म्हणटा कित्याक आमचे कितलेच कडेन घरां बांदपाचें आतां उदक लायट ही आतां हायकोर्टा मार्फत उदक लायट दिना लोकांचे पार्टिशन प्लॉट जाल्ले आसा देशान आख्खे देशभर म्हाका जर म्हाजें घर बांदपाक जाय आनी 300-400 स्क्वेअर मिटरा भितर म्हजो जागो आनी 100-150-200 स्क्वेअर मिटर म्हजें घर जाल्यार ताका फक्त एप्लिकेशन करून ताका सनद मेळटा फक्त गोंयांत हें मेळना सो म्हजें घर म्हाका घर बांदपाक जर जाय आनी हांव हो जागो म्हजो जाल्यार हेजेर हांव ऑलरेडी सरकारा कडेन खूब पावटी मांडला आनी हेजे फुडें एसेंब्लीन म्हणटलो की म्हजे कडेन आनी घरूच ना हांव पयलीं भाड्यार रावतलो आज देवन इकॉनॉमी इतली वाडल्या की म्हजे कडेन 4 पयशे जाल्या आनी 4 पयशा तरी हांवें जागो घेवन दवरलो ती घर बांदपाक जाय घर बांदलें जाल्यार उदक आनी लायट मेळना हेजेर हांव मांडटलो तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर